सोमार 24 फेब्रुवारी 2025 मुखेल ओळ तुज्यान सोतमानूंक जाता जाल्यार सोतमानतल्याक सगळें जाता. नियाळाक आदार. आमच्या चलत्या जिवितांत आमी पळयता आमचे थोडे खात्रेचे मनीस आसतात जांचेर आमी पातयेता, तांकां मानार लेखता. तांणी कितेंय सांगलें जाल्यार तें आमी सोंपेपणी मानून घेता. हाचें कारण म्हणल्यार तें कितें करतात तें चिंतून करतात म्हूण आमी जाणो आसता. हे आयचे घडणेन जेजू ह्या भुरग्याक बरो करतलो जाल्यार जेजूच्यान ताका बरो करूंक जाता म्हूण विस्वासान मानून घेवंक गरजेचें म्हूण जेजू सांगता. तुज्यान सोतमानूंक जाता जाल्यार सोतमानतल्याक सगळें जाता. जेजू कसलीच मिलाग्र करतलो जाल्यार पोरजे लागीं भावार्थ मागतालो. जेजूची व्हड खोंत जावन आसली ती म्हणल्यार पोरजां अविश्वासी जावन आसली. तितलोच वेळ तीं जेजूक मांदून घेतालीं, उपरांत विसरतालीं. म्हजे लागीं तें जाता म्हूण तूं सोतमानताय? सोतमानतल्या सवें सगळें जाता. भुरग्याचो बापूय जेजूचेर आपलो उणो भावार्थ वळखून घेता आनी तो थीर घोट करूंक जेजूचो आदार मागता. तेन्ना जेजू त्या भुरग्याक बरो करता. आयज पर्यान मिलाग्री जायत आसात. कितेंच आमी मागता तें आमकां खंयच्याय भाशेन मेळटाच म्हूण आमकां मात थीर भावार्थ आसूंक गरजेचो. आमी मागता तें आमकां मेळटाच म्हूण आमी मात सोतमानूंक गरजेचें. कसलोच दुबाव आसल्यार आमकां तें मेळचें ना. म्हजो थाराव. जेजूचेर थीर भावार्थ ठेवून तो ओचोऱ्यांचो सागर म्हूण तुजे सोर भोंवती परगट कर.